शुक्रार 22 डिसेंबर मुखेल वळ आताच्यान सगल्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी नियालाक आदार एका आंकवार चेडवाक थोड्याच दुडवांची गरज पडली देखून ताचे कोचेरींतल्या एका चेड्या लागीं ताणें मागोन घेतले. दुडू घेताना रोखडेच परत दितले म्हूण सांगून त्या चेड्याक भासावणी दिली. ह्याच चेडवान त्या चेड्याचो परत फायदो काडलो. पयले घेतलेले दुडू परत दिवकूच ना. आपणाक आनी 1 लाख भर जाय म्हूण फटकिरी भासावणी करून त्या चेड्याक मोनायलो. ताणें गरज म्हूण ताका दिले, पूण आयज पर्यंत ह्या चेडवान त्या चेड्याचे इतले सगळे दुडू परत दिलेच ना. आमकां गरज म्हूण आमी दुसऱ्या लागीं भासावणी करता, ताचे लागच्यान घेता, आमचें काम आमी करता आनी परत दिवचे बदले आमी तांकां ही ती निभां दिता. गरजेक पावतात तांकां आमी रोडयता, तांचेच दुडू वो वस्तू दिवंक नाचयता. दिल्ली भासावणी विस्वासीपणी पाळली ना. आयच्या मारयेचे तुस्त गितांत कितलें प्रमाणीकपण, विस्वासीपण, दोळ्याणपण आनी ल्हानविकाय दिसून येता. हेच मारयेचे आख्खे जिवीत जालें. देवान तिका संवसारांत आनी स्वर्गा वयर काडली. आपल्या जिवितांत ती सदांच विस्वासी रावली. आमच्या जिवितांतल्यो फटकिऱ्यो भासावण्यो, गर्विश्टकाय, पदवी आनी व्हडपण सोडून दिवंक माये मारयेन जल्माक हाडलेल्या जेजू आमच्या काळजान येवकार दिवया. ताकाच विस्वासी रावन आमकां बरें करतल्यांक घात न्हय पूण दिल्ल्यो भासावण्यो दोळालपणान पाडुया. म्हजो थाराव, जसो देव विस्वासी तसोच हांवूय मारये भाशेन दुसऱ्यांक विस्वासी रावतलो.